Regina de Costa, Fausta Vegas, Gilbert Falcão, Elvira Dias, Margarita Dias, Maria Afonso, Francis Cabral, Rosario Afonso आणि आसिस अफोन्सो के भाशेन या कुटुंबापासून आम्ही मागूया. बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावान आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकमूट तुमची सोबी आसो. हे बलिदान आमकां सगल्यांक देवाच्या आशिर्वादान भरलेलें मोगाचें आनी पिकोणेचें जावं पातकिओस कोत म्हूण देवाचे काकुती आमी उलो मारुया. दोग धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबड अपराध. हे बासोत भाग्यो सदांच आंखवार मरे सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या सोम्या काकूत को सोम्या सोम्या काकूत को क्रिस्ता क्रिस्ता काकूत को क्रिस्ता क्रिस्ता प्रार्थूया. तो सोपेवगी सरो तुमचे कासकी ते सव ते बामकां दवरात. सोर पदवीदार काकुसारा देवा पवित्र आत्मो आमच्या खालसांनी देवून येवं आनी आमच्या भितर रावून तुजे मोहिमेचें मंदीर तो आमकां करूं म्हूण मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुताचे क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जे आतां राजभूत चलयता सासणाच्या सासणात. आमेन. दोन दूतांच्या इतिहासावेलें वाचप. मिलेतान पावलू एफिसाच्या पवित्र सभेच्या जाणट्यांक आपोवंक धाडले आनी ते पावले तेन्ना ताणें तांकां अशें म्हटलें, आजून हांवें पांव दवरला तातूंतल्यान हांव तुमचे मोदें कसो जियेला तें तुमी जाणात. सगले लानविकायेन आनी जुदेवांच्या नाडगांक लागून दुखी कोश्टा मदें हांवें सुम्यांची सेवा केल्या. तुमकां बऱ्याक पडटा तें करूंक हांव केन्नाच फाटीं सरलो ना. हांवें तुमकां धर्म परगोट केला आनी सुवे माजार तशेंच तुमच्या घरांनी तुमकां शिकोवन दिल्यात. देवाशी परतून यात आनी आमच्या सुम्या जेजूचेर विश्वास दवरात म्हूण जुदेवांक आनी ग्रीकांक हांवें उलो मारला. आनी आतां पळयात, कोयदी जालोच म्हूण समजून हांव जेरुजल्याक वेतां. थंय म्हाका कितें घडटलें तें हांवूच नकळो, पूण म्हाका बोणकोण आनी कोस्त रावतात म्हूण पवित्र आत्मो सगल्या सारांनी म्हाका कळयत आसा.
पूण हांव म्हजे जिवाची पर्वा करिना न्हय म्हूण ताका कसलेंच मोल दिना. देवाच्या देण्याच्या सुवर्तमानाक साक्षी दिवचे पासत म्हज्या जिवाच्या शेवटाक सुम्या जेजू कडचें घेतलेलें मुनियारपण सारथी पावूंक ही एकूच म्हजी आशा. हांवें तुमचे मोदें भोवून रास पोरगोटलां, तर आतां तुमी सगळीं म्हजें तोंड पळोवची नात म्हूण हांव बरो जाणां. देखून आयचे दिसा सोपूत घेवन तुमकां सांगता, तुम्हा सगल्यांचो जिवाचो हांव जबाबदार न्हय, कित्याक देवाची आख्खी येवजण तुमकां कोडीत करूंक हांव फाटीं सरूंक ना. सर्वेस्पराचे उतर. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, पृथ्वीच्या राजानो देवाच्या मानाक गायन करात. म्हणुया, पृथ्वीच्या राजानो देवाच्या मानाक गायन करात. देवा, तुज्या उदार बरेपणाचो तुवें बरोच पावस धाडलोय आनी सुकोन करपून गेल्लो दीस तुवें नव्यान सुपॉल केलोय. तुंय देवा तुज्या बरेपणान तुज्या गरिबांक तयार केल्लें, तुजे पोरजेक बिराड गावलें. जबाब, पृथ्वीच्या राजेनो देवाच्या मानाक गायन करात. दीस आनी दीस निरंतरीन देवाक वाखाणुया. आमची सोरवण करता तो देव आमचो भार आपुणूच उबारता. कसलो देव आमचो, ताच्याच हातान तारण आसा. मरण आनी जिवीत सर्वेस्परा देवाचेच गूढ. जबाब, पृथ्वीच्या राजानो देवाच्या मानाक गायन करात. उद्गार. हांव बापा कडेन मागतलो आनी तो तुमकां आनी एक शेराती दितलो आनी हो तुमचे सवे सदांकाल आसतलो. सर्वेस्पर तुमची सभे आसूं आनी तुमच्या आत्म्याक सवे आसूं. जुवां बरमणी शुभवर्तमान. महिमा तुका सुम्या. आपले दोळे स्वर्गार लावून जेसून म्हणलें, बापा वेळ पावलो. पुतान तुका महिमा दिवंक तुज्या पुताक महिमेवंत कर. तुवें ताका दिल्ल्या सोमेस्तांक ताणें सासणाचें जिवीत दिवचे खातीर आख्ख्या मनशा कुळाचेर तुवें ताका अधिकार दिलाय. सासणाचें जिवीत तें ताणें तुका एकल्याच कोऱ्या देवाक आनी तुवें पाठयला त्या जेजू क्रिस्ताक ओळखून घेव. हांवें तुका पृथ्वीचेर महिमा दिली. तुवें म्हाका करूंक दिल्लें काम हांवें सादी पावयलें. आतां बापा, संवसाराचे आदीं तुज्या सांगाताक जी महिमा आसली तेच मोहिमेन म्हाका पर. संवसारांतले काडून तुवें म्हाका दिल्याय त्या मनशाक हांवें तुजें नांव कळीत केलें. तें तुजें आसलें आनी तुवें तें म्हाका दिलें आनी ताणें तुजें उतर सांबाळ्ळां. जें सगळें तुवें म्हाका दिलें तें तुजे कडसून येता म्हूण आतां तांकां कळ्ळें. जी शिकवण तुवें म्हाका दिल्याय ती हांवें तांकां दिल्या आनी ताणें ती मानून घेतल्या. आनी हांव तुजेसून आयलां म्हूण ताणें खरेपणी ओळखून घेतलां. आनी तुवेंच म्हाका पाठयलां म्हूण ताणें सोत मानलां. तांचे पासत हांव मागतां, संवसारा पासत मागिना, पूण तुवें म्हाका दिलाय तांचे पासत मागतां. कित्याक तें तुजें, जें म्हजें तें सगळें तुजें
आनी जें तुजें तें सगळें म्हजें. आनी तांचे वरवीं म्हाका मोहिमा मेळ्ळ्या आनी हांव आतां आनीक संवसारांत ना पूण त्या संवसारांत आसा आनी हांव तुजेशी येता. सोम्याचें शुभवर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. म्हजे भयण मानू, आयचें पयलें वाचप धर्मदुताच्या इतिहासा वेलें. पावलो एफेसाचे पवित्र सभेच्या जाणट्यांक दादल्यांक आपयता. आपूण जेरुसलेम वेचे आदीं तो तांचे लागीं उलयता आनी कशे तरेन आपणें हें देवाचें उतर पुरगटलें, कशे तरेन तांच्या बरेपणा पासत तो वावुरलो आनीक देवाचोशी लागीं येवंक कशे तरेन तांकां आदार दिलो ताचो तो उगड्यास करता. आनीक फुडें म्हणटा तो, आतां हांव जेरुसलेम वेता आनी थंयसर आपणाक कितें घडटलें तें आपूण नकळो. पूण जे जे शहरांनी गेला पवित्र आत्म्यान म्हाका दाखयलां की म्हाका थंयसर कितें आसतलें, बणकूण आसतली आनीक कोश्ट आसतली. पूण तो फुडें कितें म्हणटा, हांव भियेना, हांव भियेना. एका काळार होच पावलू कितें करतालो, पिडापीड दितालो, क्रिस्तांवांक धुत्तालो आनीक बणकुणीन घालतालो. पूण आतां जेन्ना तो देवाक लागीं आयलो, देवाची ताका कोरी वळख मेवली, देवाचेर विस्वास दवरलो आनीक आनी फाटीं सरना, भियेना, मरूंक पासून तयार आसा. दुसरी वस्त म्हजी भयण म्हणून तांकां तो सांगता तो म्हणल्यार, तुम्हा सगल्याच्या जिवाचो हांव जबाबदार न्हय, कित्याक देवाची आख्खी येवजण तुमकां कळीत करूंक हांव फाटीं सरूंक ना. सो जें देवान ताका कार्य दिल्लें, जेजून ताका कार्य दिल्लें शिव वर्तमान परगटपाचें, ताणें तें परगटलां. आतां देवाक लागीं रावपाचें, जें शिव वर्तमान परगटलां तें जियोवपाचें कोणाचेर दवरलेलें आसा, तांचेर दवरलेलें आसा. आनी आमच्या जिवितांत मोच भयण म्हणून हेंच, हें देवाचें उतर आमच्या कानार पडटा. जेजू आमच्या पासत कुरसार मेला, वो आपलो मोग सगलें बरेंपण दिल्लें आसा. आतां तें आमच्या जिवितांत अनुभवपाचें आनी देवाक मानता ते भाशेन जियोवपाचें, देवाक लागीं रावपाचें, देवाक विस्वासी रावपाचें, हें आमचेर दवरलेलें आसा. देवाची कृपा सदांच आमच्या संगताक आसा. सो ही कृपा घेवन जिवितांत वयर सकयल जाता तेन्ना जिविताचीं पावलां देवाक विस्वासी रावूंक मारप. आनी हेच्या शिव वर्तमानांत आमी नोदर मारता तेन्ना जेजू आपल्या बापाक दिनवासता, वाकाणटा, कित्याक जें कार्य आपल्या बापान दिल्लें तें शार्ती पावलें. आनी देखूनच मागणें करता तेन्ना जेजू आपल्या बापाक दिनवासता, वाकाणटा. आनी इतलेंच न्हय, तो आपल्या शिसां पासत मागता, तांकां राख म्हूण, तांकां सांबाळ म्हूण, तांकां पवित्रपणान वाडूंक आदार दी म्हूण आनी तांकां एकवटान दवर म्हूण. सो म्हजे भयण मानू, ह्या संवसारांत देवान आमकांय वेगवेगळे तरेचें कार्य दिल्लें आसा. कुटुंबांत आवय बापूय कशीं, समाजांत वेगवेगळ्यो तरेचो वावर दिल्लो आसा. सो जेन्ना वावर आमी विस्वासीपणान करता तेन्ना देवाची महिमा, देवाची वाखाणणी जाता. आनी इतलेंच न्हय, दर दिसाक आमी मागूंक गरजेचें, आमच्या कुटुंबांत हो एकवट आसूंक, आमच्या कुटुंबांत ही सुरक्षा फाव जावं आनी आमच्या कुटुंबांत आमचो कुटुंब पवित्रपणान वाडूं. तर म्हजे भयण मानू, जेजू आपल्या शिसां पासत मागता आनी आपल्या कार्या पासत बापाक दिनवासता. तशेंच आमी आमचें कार्य शांती पावोवंक आमी देवाचोच आदार, देवाचीच कृपा मागुया आनीक सगळें आमचें जिवीत देवाच्या हातांत घालून कोश्टां आडकोळ्यांक देखून ताकाच विस्वासी रावून ताचेच कोवाय जावंक आमकां हीच कृपा ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत मागुया. बेठोनेक आमी गायन गावया. C3 आमची सगळी गुपीत चिंतना, पान 27. C3 पेज 27. आमची सगळी गुपीत चिंतना, आमची सगळी गर्दी दुकां, आमचे आवडे, आमची तुझे बेटे बोर
दाखवून दिला तुझे भेटे बोरी जाऊ गावी घोड्याचे गुडघे तसे जाऊन साऱ्याचे देवे हेच कधीत आमचे आवडे म्हज्या बाबा बनेर म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देव बाप्पाक मानतात असलें सांग म्हण मागात हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनांत आणि मोहिमेन आमच्या अखिल पवित्र सभेच्या आदावाक सरेस्वर मानून घेऊन सर्वेस्परा तुझ्या बाबार्थ्यांची मागणी तांच्या बलिदानाच्या दाना बरोबर मानून घे अशें भक्तीपणान केलोले हे सेवे वरवीं आमी सर्गीच्या मोहिमेक उतरू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सव्य आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सवे आसूं तुमची काळजां उबारात आमी ती सर्वेस्वराय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक तीन वासूया वय वर्षां आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बाप्पा सर पदपेतान सासनाचे देवा क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं सोर काळें सोदताय आमी तुका हातीन वसूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो ताच्या पुनर्जन्मपणा उपरांत तो आपल्या सोर शिसांक दिश्टी पडलो आनी तांच्या दोळ्या मुखार ताका उबारून वेलो सरकार अशें ताणें केली आमकां आपल्या देवपणाची भागीदार देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार सगळो लोक सगळो संवसार उलासता तुजे मुखार तशें सर्गीच्यो सर पदव्यो आनी देवदुताचो दरबार तुज्या वाकडणेचें गीत सांगातान थांबून आसतना गायतात स्वर्गानी संसार बोल्या तुझ्या वैभवान होसाना स्वर्गी सर्वेस्पराचे नावी येता तो सुवागी होसाना सर्वेस्परा करस तूं पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची सर देखून दोळा परी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमयाची क्रिस्ताची कूड आनी रगत कोश्ट मारून सोसूंक आपकोशेन तो परत इंसालो तेदना ताणें उडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्याशी सांग दिलो म्हणून हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी केयात हे म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पची तेच परी जेवण जातोस आनी कास घेतली तुका दिनवासून ती आपल्याशी सांग दिली म्हणून तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियात ही म्हज्या रक्ताची कास नवे आनी सासणीक कोराचें रगत पातकांचें बॉक्सन मिरच्या तुमच्या पासत आनी साबारा पासत तें बरवतलें हें म्हज्या उगडासा करात बाबाट्याचो गुट सोम्या तुझे मरण आमी समोरता आनी तूं बरो तुझे पुनर्जीवन देखून सर्वेस्परा सोमयाजीच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाचे उगडे आसा आमी तुका जिविताचो सर्वांची कास पेटयता तुज्या मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका हातीन वाचता क्रिस्ताचे कुडीत आनी रोगतांत वांटो घेतल्यांक आमकां पवित्रात्म्या बरोबर एकठांय कर म्हूण आमी काल तिकायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचे विस्तारलोले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर अशें लिव आमचे भाग्यन बापा आनी फिलिप नेरे आमच्या कोळी बापा सिमा फेर्नांदीस आमच्या आदारी गोवळी बापा आनी सगळ्या संस्कारांनी घेतले बरपत तिका प्रिती मोगान सपोण कर
तशेंच पुनर्जन्मपणाच्या बरबशांतून गेल्ल्या ते सगळे आमच्या बाबा भयणीचो उगडास कर. अशें काकलुतीन अंतरलेल्या समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. अशें भाग्यो दाखवार मारी देवाची मायज सांगाती, भाग्यो जुझे तिचो पोती, भाग्यो धर्मदत्ता, भाग्यो जुसेबाज, सा मिंगेल, सा फ्रांसीस शावेर आनी सोर काळी तुका मानुल्या ते सगल्या संतां भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांच्या संगताक तुका वाखाणूक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फाव कर. जो क्रिस्ता तुज्या पुता परबी. ताचे वरवीं आनी ताचे संगताक आनी ताचे तांय पवित्र आत्म्याचे एकवटान तेव्हा सोर पितार बापा सोरमान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सुरबंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकून प्रार्थन आमी दीर्घेन म्हणया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां घोस आनी आमकां ताणें पडूं दिवनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दाखोवन जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरमंडाराच्या क्रिस्ताच्या येण्याक बरोबरच्यान उतरकतल्यांक आमकां तुज्या उदका काकुतीन सोर पातकांती सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवृत्ती बोधवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेस क्रिस्ता तुवेंच्या धर्मतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय तुज्या पयसुपीच्या भावाटाचेर दिसकाल आनी तुजे खोशे परमदिका शांती दी आनी तूं सुक्याक वटांत सांबाळ. तुजी येता राजभोग चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमची सव्या आसूं आनी तुमच्या आत्म्यात सव्या आसूं. एकामेका मोगान जीवची शांती दियात. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काटे आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटे आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे घरा येवंक म्हाका फावना पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. कोम्यांच्या वेळार गायन गावुया D8 दुर्लभ जेजू मोगाड उदार पान 51 D8 पेज 51. दुर्लभ जेजू मोगाड उदार इतलो मोवारी सामचो Soshidi Sanrauda Amka Saman Zuluita Tachi Bogore Korasa Sobul Briti Kordoro Apro Sangatam Radina Vadio Divi Mogaso Ci bogore konasa
प्रार्थूया. सर्वेस्परा, तुझ्या पुतान आपणाच्या उगडासा करूंक फरमायलोली ह्या पवित्र गुटाची देणी आमी शिवल्यान ती आमचो प्रितीमोग वाडूं म्हूण आमी कालतेपणी मागता. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. म्हज्या बहीण मानू, आयज सांजे आमची ऑल्टस सवज बेनावली थंयसर फुटबॉल मॅच आसा खेळूंक वेतले. आयज तरी जिखले जाल्यार फाल्यां आसतली गेम तांची. मागुया बरे भाशेन खेळ्ळ्यार पुरो म्हूण, कित्याक ह्या दिसांनी वतां आसा सगळें आसा, जायती प्रॅक्टीस ताणें केल्ली आसा. आनी तशेंच दुसरें ऑल्टस सवज वेदी सेवक तर येवंक सोदतात जाल्यार तुमी येवचें. आवय बापूय प्रायवेट करून येवचें. बसीन तर लुगार ना, बट तरी आसून तुमी येताय जाल्यार उबें रावंक पडटलें, कित्याक ते प्लेयर म्हणटच तांकां बसोंक दिवचें पडटलें. ओके, सो तुमी कोण येवपाक सोदतात आवय बापूय तुमी येवचें, नाजाल्यार हांव आसतलो, एलिस्टर आसा आनी सेमिनेरीन आसतले. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो आनी तुमच्या आत्म्या सोव्या आनी सोरपोत बिदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालून आमेन. वचून यात सोमयाचें शिव वर्तमान परगटात. देवाचे वडुकार मागणे सामगेले सामगेल महाबुडव्या लढायच्या दिसा तूं आमकां राख. देंवचाराच्या कोट्यापणांतली आनी पासांतली आमकां सांबाळ. देव ताका धमकी दिवं म्हूण आमी कालतेपणी मागता. आनी तूं सोर्गीच्या तलबाराच्या कुंरा देवाचे पदवेन सैतानाक आनी सगळ्या खोट्या आत्म्याक हेमकोणांत लुटून घाल, कित्याक त्या आत्म्याचो नाश करून आख्ख्या संवसाराक सोडपडटात. आमेन. मिसाच्या शेवटाचे गायन गावया. एफ 17 पवित्र बॅट मिसाची पान 9 आणि 3 F17 पेज 93.